जिवेची पसमोगा लायल्या एका मोलान कालत्या काळजान सरावी जमल्या करून स्तुती हसून किती आसा मी गायता देव तू आमचो रचणार वरतो तुका मी मानता जय तुका मोगाळ बापा जय तुका देवा पोता जय तुका पवित्रात्म्या जय तुका त्रिएक देवा जय तुका मोगाळ बापा जय तुका देवा पोता जय तुका पवित्रात्म्या जय तुका त्रिएक देवा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या समय जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. क्रिस्तताई म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आज इगर्ज मता भोव पवित्र तित्वेचे फेस्त आचरण करता. परम तित्व देव एक कुटुंबांत जियेता म्हणून आमी बाप पूत आनी पवित्र आत्म्या सोवे ते एक कुटुंब जावन आसा. आनी हांगासर आयच्या वांजेलांत आमी आयकता थंयसर मोग आसा. कित्याक देव मोग, कित्याक म्हणटा थंयसर देवान संवसाराचो इतलोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक दिलो आनी हो मोग दिता. तो आपणाकच खाली करता आनी आपणाकच संपूर्ण तरान भेटयता. ह्या पासत थंयसर एकवट आसा, थंयसर सोडदोड आसा, थंयसर तो बांद तुटोना. ते एक जण जाल्यार थंयसर एकच जावन उरता. तशें आमच्या कुटुंबांतय जावंक जाता, आमच्या जिवितांतय जावंक जाता. त्या देखून आज ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी देवा लागीं मागया आमकांय तो एकवट सांबाळूंक, आमकांय तो मोग सांबाळूंक देव कृपा दिवन दी म्हणून मागया. पातकांची दूख धरून आमी सांगता मागया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सरून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बगेवन सदां सावकार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत सोमिया काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोमिया काकूत सोमिया काकूत. महिमा देवा महिमा देवा उंचगी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेश्वरा देवा सगळीच्या राया सर्वविदा देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिवा
आस्था तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सोम्याची सुक्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुता सोमिया देवा देवाची शिणे तू संसाराची पाप काढताय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमची मागणी मानून घे की त्या पवित्र सांगाती देवा बापाची महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोस तू पवित्र एकलोस तू ईश्वर एकलोस तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थोया. देवा आमच्या बापा, तुझ्या खंडित जिवितांत आम्ही भाग घेवच्याक तुवें तुझ्या शासनीक शब्दाक आनी पवित्र करणाऱ्या आत्म्याक संवसारान धाडून तुजो विचित्र गुट मनशांक उडोवपो केलोय. करो भावार्थ तुवें आमकां उसारूंक दिलाय. देखून शासनीक त्रित्वेचो प्रताप आमी गायता आनी ताचे सक्तेच्या परजळीत करण्यानी तिचे एकपण वळखून तुका ते गाय जणांक त्रिएक देवाक कालतेपणे आमी प्राणिपात करता. सगळ्या काळजान तुमची महिमा वखाणता आनी हे आमचे भजन तुमकां मानो म्हूण मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. निर्गमन पुस्तकांतले वसप. सरस्परान परमयल्या प्रमाणे मोइजे पत्राच्यो 2 फळयो हातीन घेवन सिनाई पर्वताचेर सोडलो. सरस्पर एका कुपांतल्यान सकला देंवून ताचे बोगलेक रावलो आनी ताणें सरस्पर म्हणलें नांव परगटलें. सरस्पर ताच्या मुखल्यान उतरून गेलो आनी उद्गारलो, सर्वेस्पोर सर्वेस्पोर. दयाळ आनी काकुळदार देव, रागार जावंक सवकास मोगान आनी विश्वासान भरलोलो. मोइजे तक्षण धरणीर सरपटलो आनी ताणें आराधन केलें. ताणें म्हणलें, सर्वेस्परा, हांव तुका मांडवालां जाल्यार दया करून आमचे सांगाता ये. वय वो लोक दारूण काळजाचो, पूण आमच्यो सुखी आनी अपराधी भोगशी आनी आमकां तुजे दायजी करून स्विकार कर. देवाचें उतारें. देवाचे उडोवकार. मानानी ओडवीक तुका ससनाच्या ससना. 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 सदैव तू आमच्या पुरुषांच्या देवा. मानानी ओडवीक तुका ससनाच्या ससना. सदैव तुझे महिमेवोन पवित्र नाव. मानानी ओडवीक तुका
ससनाच्या ससना मानवी वडवीक तुका ससनाच्या ससना सदैव तू तुझ्या महिमेच्या मंदिरांत मानाने वडवीक तुका ससनाच्या ससना सदैव तू तुझ्या रासाच्या सिंहासनार मानाने वडवीक तुका ससनाच्या ससना मानवी वडवीक तुका ससनाच्या ससना सदैव तू समंदिराची गुंडाय मेस्तल्या आणि केरुबावय बसलल्या सदैव तू अंतराळार बसलल्या मानाने वडवीक तुका ससनाच्या ससना मान आणि वडवीक तुका ससनाच्या ससना मान आणि वडवीक तुका ससनाच्या ससना सांपावलून कुरीतकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वसप भावा भयणीनो हांव तुमकां विदाय म्हणटां संपूर्णकाय जोडूंक वावुरा म्हज्या उल्याक पाळो दिया एक मनाची जया समाधान सोदा तवळ मोगाचो आनी शांतीचो देव तुमचे सोवें आसतलो पवित्र उम्यान एकामेकाक नामान करा समेस्त भक्त तुमकां नामान धरतात सोम्या जेसू क्रिस्तची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवें आसूं देवाचें उतर हें देवाचे उपकार Alleluia, 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 Alleluia. उतर तुझे सोम्या विवो मोजा मेटा प्रकाश पागोजा दिसपोट्या जीवन Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो तुझे सोहे आसो सांजो प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ अर्थ जेजून निकोदेमाक म्हळें देवान संवसार असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो ताका सत म्हणटल्या कोणाकच नाश जायना जावच्याक बागार ताका सासणीक जिवीत मेळच्याक कित्याक देवान आपल्या पुताक संवसाराक धाडलो संवसाराची नीत करच्याक न्हय बागार ताचे मरिपात संवसाराची सोडवण जावच्याक पुताक सत म्हणटल्याची नीत जायना पूण जो कोण ताका सत म्हणिना तो देवाच्या एकल्याच पुताक सत म्हणिना ह्या कारणापासून ताची नीत जावन गेल्या
देवाचे उतर है क्रिस्ततई म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आज आमी परम तित्वेचे परब आचरण करता. बाप, पूत आनी पवित्र आत्मा आमचे हर एक मागणे एक क्रिस्तांव जावन सुरू जाता तर ते बापा, पुता आनी पवित्र आत्म्या जावन सुरू जाता न्ही गे. आणि तसेच आमच्या हर एका कार्यांत हर एका जिविताच्या मेटांनी आमी बापा, पुता आनी पवित्र आत्म्याक उलो मारता. तर आज आमी ह्या तित्वे विशयांत थोडी समजोवणी घेवंक प्रयत्न करया आईच्या देवाच्या उतरा मरिफात. पयल्यान पयलें थंयसर आमकां आज सांगलां देवान संवसाराचो मोग केलो म्हणून. आणि जुआंव आपल्या पहिल्या पत्रांत अध्याय 4 ओळ 8 आणि ओळ 16 दोन पोटी सांगता देव मोग जावन आसा. आणि ह्याच कारणा पासत सा पावलो आयच्या दुसऱ्या वाचपांत कोरिंथकारांक बरोवन सांगता तुम्ही संपूर्ण काय जोडूंक प्रयत्न करा, कित्याक देव मोगांत संपूर्ण आणि तुम्ही संपूर्ण जावंक प्रयत्न करा. मोग गरजेचो. ह्या कारणा पासत तुका मोग दिसता गे, मोग दिसता गे, दिसना. मोग हांवें करी जाय, हेरांनी करी जाय म्हूण अपेक्षुचें न्ही, हांवें करी जाय. आणि देवाचो पयलो गुण जावन आसा तो शेगूण म्हणटा आमी. देव मोग करता, तो बरो या वायट, ग्रेस्त या दुबळो, दादलो या स्त्री, कसलोच भेदभाव करिनासतना देव मोग करता. त्या देखून मातेवाच्या वांजेलांत अध्याय 5 थंयसर आमकां सांगता देव तो पावस आनी उदक बऱ्यांक आनी कोट्यांक कसलेक दिता. आमी थोडे फावटी वायट मनशां म्हणून देवान थोडो वेळ वारें ऑक्सिजन रावयलें तर तुका आनी म्हाका कळीत आसा कितें जाता म्हूण, न्हय गे. पूण देव तशें करिना. भगार तो सगळ्यांक एकसलेक दिता, कित्याक तो मोग जावन आसा. आनी असो ह्या मोगाचो एक क्वालिटी म्हळ्यार बोगसोणे. त्या देखून थंयसर मोइजेक देवान सिनाय पर्वतार आपयलें, कित्याक ताणें फळयो उडयल्ल्यो आनी मोडल्यो. चॅप्टर 33 ऑफ एक्झोडस, निर्गमन बूक अध्याय 33 आनी 34 पयलो वाक्य अशें सांगता कम टू माउंट सायनाय अँड प्रेझेंट युअर सेल्फ बिफोर मी. तुकाच म्हजे समोर समर्पित कर, कित्याक तुवें फळयो मोडल्याय, तुवें उपादेश मोडल्याय रागार जावन. पूण देव ताका भेट दिवंक आयलो त्या सिनाय पर्वतार. पळया ताचें नांव कितें म्हण, सर्वेस्पोर सरेस्पोर, दयाळ आनी काकुळदार. कित्याक मोग संपूर्ण सोंसणीक म्हणून आमकां कोरिंथकारांक बरयल्लो बूक अध्याय 13 ओळ 4 म्हणटा. सोंसणीक आनी दयाळ मोग, आनी देव सोंसणीक आनी दयाळ. त्या देखून तो संपूर्ण दया दाखयता आनी काकूळ दाखयता. आनी तो सोलो देव रागार जावंक सावकास, मोगान आनी विश्वासान भरलेलो. देव मोग जावन आसा देखून ताचे ते आसचे ती कितें म्हणटा आमी कॅरेक्टरिस्टिक्स म्हणटात इंग्लिशांत, ती जावन आसा दयाळाय आनी काकुळत. दयाळाय आनी काकुळत आमकां त्या देखून कितले फावटी कुमसार जाल्यार देव बक्षिता. आनी हांगासर मोइजेन कुमसार जाता आसतना सरेस्परा हांव तुका मानवला जाल्यार दया करून आमचे सांगता ये वय हो लोक दारूण काळजाचो, पूण आमच्यो सुखी आनी अपराध बक्षी आनी आमकां तुजें दायज करून स्विकार कर. दायज करून स्विकार कर. दायजी म्हळ्यार वांटेली म्हणलो अर्थ. आनी थंयसर त्या देखून विळापाचो बूक अध्याय 3 ओळ 24 म्हजो आत्मो सांगता सर्वेस्पराक, म्हज्या आत्म्या तूं सर्वेस्पराचें दायज म्हणून
वांटो म्हूण अर्थ. आनी त्या देखून आमचो आत्मो देवान ताच्याच सारक्यासो रचला आनी आमी त्या परमतित्वेंत एक जावन आसा. कित्याक आमी देवाचो वांटो. त्या देखून हर एकल्याच्या काळजांत मोग आसा. पूण आमच्या स्वार्था वरवीं आमच्या स्वताच्या करण्या वरवीं कितें जाला, आमचे ते स्वार्थ भरला, दारुणाता भरल्या, हट्ट भरला, हगें भरला, मोसर भरला. अशें जावन देवाचे ते शेगून आमचे थंय आस जाय आसले आनी आसात ते आमी रुता करनासतना आमी संवसाराच्यो साली रुता करन ते देव पळोवन आमी वगडायता आनी वगडावनूच आसा. ह्या कारणा पासत आमकां आज पयलें आपोवणें जावन आसा. आमी परमतित्वेचें फेस्त आचरण करता आसतना देवाचो शेगून मोग आपणावचो. आनी अशें मोग आपणायता आसतना आमी सोंसणीक जाता, दयाळायेचे जाता, काकुळदार जाता. दुसरें, ताणें मोग केलो कशें केलो? ताणें आपल्याच पुताक दिलो म्हणटा थंयसर जुवांवचो वांजेल दुसऱ्यान. त्या देखून मोग आपणाकच दिता, सेल्फ गिफ्ट म्हणटात इंग्लिशान. आपणाकच दिता, खाली करता. आनी त्या देखून फिलिपिकारांक बरयल्लो थंयसर बूक आमकां सांगता, अध्याय 2:5 म्हणून दिसता. थंयसर सांगता, ही एम्प्टीड हिमसेल्फ टोटली ओबेईंग गॉड म्हणून. बापाक विधेय जावन ताणें आपणाकच खाली केलें म्हणटा. सेल्फ एम्प्टींग एटिट्यूड ऑफ गॉड, केनोसिस. संपूर्ण तरान जेजून बापाक विधेय जावन खाली केलें. आनी देव हांगासर आपणाच्याच पुताक दिता म्हणटा आसतना तो आपणाकच दिता आनी खाली करता, खाली करता. पूण आमच्या कुटुंबांनी तोच स्वभाव देवाचो येजय. आनी तो येजय तर आमी आपणाकच एकामेका पासत खाली करी जाय. आनी आज जेजू आमकां आपयता ताच्या वांजेला मुखांतर, जशें म्हज्या बापान म्हाका तुमचे पासत खाली केलो आनी हांवें कुर्सार आपणाकच दिवन म्हाकाच हांवें तुमचे पासत खाली केलो, तशें तुमी मोगा मुखांतर एकामेकाक खाली करा. त्या देखून जेजूचो उपदेश जावन आसा, जशें हांवें तुमचो मोग केला तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा, आपणाकच खाली करा. त्या वेळार मात्र तुमकां परमतित्वेचो अर्थ समजता. बाप, पूत आनी पवित्र आत्मा कशें एकवटान जियेतात म्हूण समजता. थंयसर कितें घडटा? थंयसर आमी बापाक उलो मारता आसतना पूत आनी पवित्र आत्मा आपणाकच खाली करतात आनी बापा थंय ते त्रायेक देवाचे बोळ सकत संपूर्णता येता. आनी थंयसर ती संपूर्णता कित्याक येता? पूत आनी आत्मा संपूर्ण तरान बापाक दितात आनी तशेंच बाप आनी आत्मा पुताक दितात आनी पूत आनी बाप पवित्र आत्म्याक दितात. देखून थंयसर एकवट घडता मात्र न्हय, संपूर्णता येता. आमच्या जिवितांत तशेंच आमी केदळा संपूर्ण तरान एकामेकाक दिता, त्या दाळा काजाराचो एकवट तुटना, कुटुंबाचो एकवट तुटना, कुटुंबांतलो मोग उणो जायना, नपयस जायना, हगे मोसोर येवंक थंयसर साध्यच ना. थंयसर घडता सेवा, थंयसर घडता बोगसोणें, थंयसर घडता एकामेकाचो संबंद. आनी अकरेक थंयसर आमी आयकता वांजेलांत, ताचे मरीपात संवसाराची नीत जावच्याक न्हय, बागार सोडवून जावच्याक म्हणून. आनी ताका पत्य येतले हर एकल्या कितें? सस्नीक जिवीत मेळच्याक. सस्नीक जिवीत. देव मात्र सस्नीक, परमतित्व म्हळ्यार सस्नीक, इटर्नल. आनी आमी सस्नीक न्हय, पूण आमचो आत्मो सस्नीक. देवा थंय एक जाल्यार मात्र. आनी कोण देवा थंय एक जाता तो युनिवर्सल जाता. कित्याक म्हळ्यार देव एका मनशाचो न्हय, युनिवर्सल आनी सस्नीक, इटर्नल. आनी ह्या कारणा पासत जो कोण ताच्या स्वभावान जियेता, मोगान जियेता, तो सस्नीक जाता. तुमकां एक दाखलो दिवंक आशेता आखरेक सोंपोवच्या पयलें म्हजो शर्माव. जेजूचे ल्हान फूल सांतीन तुमकां कळीत आसा मू?
ती खंय जी येताली फ्रांसांत आणि ल्हान 4 ओणो तिच्या भितर क्लॉइस्टर्ड. तिचे मरण जाता म्हणसर तिका वळखले थोडेच मनीस जावंक पुरो त्या गांवचे मात्र. आणि तसेच हेर सांतांची नांवां तशींच. पूण तिच्या मोगा वरवीं ल्हान ल्हान संगतींनी तिने मोग केलो. कित्याक बापाक बापा थंय एक जावचे बसत, जेजू थंय एक जावचे बसत. ल्हान ल्हान संगतींनी मोगान तिने सेवा दिली. आणि अशें फकत 24 वर्साच्या प्रायार ती सरली तरी ती सगळ्या संवसारार आसा. आमी पाद्रे ब्रदर पुरो भायर आसा पूण तिका मिसावांची सहपात्रोन म्हणून नांव आयलां. पूण आमी भायर आसा मिसांव करता पूण आमकां तें नांव फावो जावचें ना. कित्याक तिचे बरी आमकां मोग करूंक जायना. आणि त्या देखून थंयसर त्या स्पेनाच्या 4 ओणती भितर क्लॉइस्टर्ड कार्मेल थंयसर आसली तरी तिचे नांव सगळ्या संवसारार गाजलां. कित्याक ती देवा थंय एक जाल्या. होच गुर्तू आमकां सोमेस्तांक देव आसा म्हणून. आणि थंयसर देव आसा देखून कितें जाला सगळ्या संवसारार तिचें नांव पसारलां. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमकां त्या देखून मोग करूंक आपोवणें दिलां. मोग म्हळ्यार सेवा. आय लव यू म्हणचें न्हय. मोग म्हळ्यार खरी सेवा. जर म्हज्या कुटुंबांत दादलो बायलेची, बायल दादल्याची, भुरगीं आवय बापायची, आवय बापाय भुरग्यांची बऱ्या तरान सेवा करतात कसलेंच कापाटपण नासतना. त्या देखून रोमाकारांक बरोवन 6 पावलो सांगता अध्याय 12 ओळ 9 तुमचो मोग निश्कपाटी जावं म्हणून. आणि ह्या निश्कपाटी मोगाची थोडी कॅरेक्टरिस्टिक्स 6 पावलो आपल्या पहिल्या पात्रांत कोरिंथकारांक बरयल्या पहिल्या पात्रांत अध्याय 13 ओळ 4 ते 8 बऱ्या रितीन दिता. तुम्ही घरा वचून वाचा. आणि अशें आमकां सोमेस्तांक संपूर्णता जोडूंक आपोवणें दिलां मोगांत. मातेवाचो वांजेल अध्याय 5 ओळ 48 48 जसो म्हजो बाप बरो तशें तुमी बरी जाया. संपूर्ण जाया मोगांत बरी जाया. आमी बरी जावंक देवाच्या मोगांत एक जावंक एकामेकाची सेवा घडोवन आमची अभिवृद्धी जावंक वावुरया. आणि अशें आमची अभिवृद्धी जातना थंयसर बरेपण आसा, संतोष आसा, मोग आसा, सोंसणीकाय आसा, दयाळाय आसा. हें सगळें तुमचें जावं पवित्र आत्म्या मुखांतर. आमेन. आमी उबे रावया. आमचो भावार्थ त्याच त्रेक देवा थंय उसारया. सत म्हणटा देवा सर पदवेदार बापा सर्ग आणि पृथ्वीच्या रचणारा आणि जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या आस्पताक आमच्या सम्या पवित्र आत्म्यावर गर्भे संभवलो. अवकार मुर्येतान जल्मलो. पोंस प्रतिकार ताणें सुस्ते ताका कुसाळ जोडलो. तो मेलो आनी ताका आनी केपिलो. तो मेल्ल्या मदें देवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो. सर्गार सोडलो. सर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. तेंता जिवे आनी मेल्ल्यांचे मुन्सिफी करूंक येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्या खातोली पवित्र सभे भक्तांचो एकतार पातकांचे बोगसणे कुडीचे जिवंतपण ससनाचे जिवीत. मोगाळ भाव भयणीनो, त्रिएक देव आमचो मोगाळ बाप. ह्या बापा लागीं आमची मागणी भेटोवया. बापा, पवित्र सभेच्या मोणयाऱ्यांनी पवित्र त्रिनरादीचो मिस्तेर गुंडायन अनुभव करून तांचे ताबेन आसचे क्रिस्ती परजेक पवित्र त्रिनरादी विशीं मुळावी समजणी दिवन तांचो भावार्थ घट करूंक जाय आसची कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी देवाचे हजारपण समजून लोकांच्या बरेपणाक आदार जावचे तसली आर्थिक आणि सामाजिक योजना आसा करूंक पवित्र त्रिनरादीची ससाई फावो जावं म्हूण मागता हांव.
बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या कुटुंबाच्या संध्यानी पवित्र तिंद्रा दिसो मोग कर तुझ्या आणि तुझ्या पुता जेजूच्या आणि पवित्र आत्म्याच्या एकवटान आणि संबंधांत रुता जावन सो मोग अनुभव करूंक जाय आसची कृपा देणी फावो कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. भुरग्यांनी आणि युवा जणांनी पवित्र तिंद्रादीक वळखून घेवन तांचो भावार्थ ह्या मिस्तेरा थंय दवरून संवसारी संगतीक बली जायनासतना देवाच्या मोगांत आणि संबंधांत वाडोवंक आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. मिशनरी गांवांनी दीस रात वावुरच्या सर्व आमच्या भावा भयणींक कुडीची भलायकी मतीची समजणी आणि आत्म्याची सवकासाय फावो कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. येवकारिस्ताच्या ह्या मेजा बोवारी हजार असलेल्या आम्ही सर्वांनी पवित्र त्रिंद्रादीची सकत आमच्या जिवितांत बघून हर एका येवकारिस्तांत क्रियाळ भाग घेवन आमची चिणी भाग्यवंतपणी जियोंक जाय आसची कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. दयाळा बापा आम्ही मागता पावसा पासत या वर्सा पावस इल्लोसो लेट जाला सोम्या आणि आमकां उदकाची गरज आसा आणि दगी मस्त कठीण जाल्या त्या देखून सोम्या तुजेर आमी पात येता आणि आमकां जाय असो भरपूर पावस ह्या वर्सा धाड अशें आमकां तूं धादोशी कर आणि तुज्या मोगा मुखांत्र तुज्या सेवे मुखांत्र जावचें बरेपण आमी वर्णिता आणि दिनवासता आणि या तुझ्या बऱ्यापणा मुखांत्र सोमेस्तांचे कश्ट उणे कर म्हूण आमी मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. तशेंच बापा आमी मागता ओरिसांत ॲक्सिडेंट जावन रैलाचे साबार जण सरल्यात, साबार जण घायल्यात आणि साबार कुटुंबां खंतीन आसात सोम्या. तांचेर तुजी दराळ दिश्ट घाल. खंतीन आसल्ल्यांक बुजवण लाबय आणि उदारदानी मुखांत्र बऱ्या मनाच्या मनशा मुखांत्र तांकां आधार मेळो आणि अशें तांचे थंय तुज्या मोगाचे गोडसाण पावोवन दी म्हणून आमी मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. सर्गींच्या बापा आमची मागणी दयेन तूं स्वीकार कर. तुजे कुशे प्रमाणे आमकां तुज्या आशिर्वादांनी भर हे आमी मागता तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवीं. आमेन. Soro arpita ye bapa undravaina sangi bapa samarpita angkas tuka ye bapa kani kamchi mogan tuka Asmiltonci kilkol tari mogam dimci dagin bapa tu svikar kar ye bapa kani kamci mogam tuka Asmiltonci kilkol tari Mogan dimci dahin bapa tu svikar kar. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमचे वतनतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमचे नखे पवित्र विचारावाक सर्वेस्कोर मानून घेव. बापा पवित्र तितवेच्या मानाक फावत असली बेटवणी करूंक आमचेंच म्हणून म्हणलें कितेंच ना पूण तुवें आमच्या हातांनी गल्याय ती देणी ह्या वेदीचेर आमी दवरता आनी तांचे बराबर आमकांच आमी तुका ओपून दिता. पवित्र आत्मे उदेशी ही सर देणी बदल आनी अशें जेजूच्या कुडी रक्ताच्या बलिदानान पवित्र तितवेचे महिमेक आमची संपूर्ण वाकाडणी तुजे मुखार सोडून दी.
हे आम्ही मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे असो. आमची काळजा उबारूया. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वसूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदर आणि शासनाच्या देवा सरुकाळी आणि सरुतई आम्ही तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीसो आणि आमच्या फायद्यासो. तुझ्या एकल्यास पुता आणि पवित्र आत्म्या बराबर तू एकच देव एकलोच सर्वेस्पर. पूण तुम्ही एकच देव असता एकच जण नाही बगार एकच देव सैंबाचे ते एक जण. तुवें उगडप करून दाखयलेलो हो तुझे महिमे सगुण आम्ही तेर भावार्थान सत म्हणता. आणि तुझ्या पुताची तशीच पवित्र आत्म्याची तीस अंतर नसलेली महिमा कलतेपणी वळखता. कर्या आणि ससनाच्या देवा एक एकल्या जाणांचो विशेष गुण आणि ते गायचे एकच सैंब आणि सामासारखी महिमा वंदून तुका आम्ही प्राणार्पित करता आणि तुझी महिमा वाकणता. इंस महिमा वाकणून देवदूत आणि सर्गींचे दळबार एकच तळ्यान तुझे कीर्तन गायतात निरंतरी सर्गा. सर्वेस्पर तू सर्गाने संसार बनला तुझ्या वैभवात. ऊन सर्गी तुका जय. ऊन सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येतात तुका जय. तुका जय. बापा करोस तू पवित्र तूच सगळ्या पवित्रपणाची जर. तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आम्ही मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत. आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आधी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आणि म्हळें हो तुम्ही सुमेस्त घेयात आणि खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आणि म्हळें तुम्ही समेस्त घेयात आणि हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आणि ससनीक कराराचे हे रगत पदकांचे बोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आणि समेस्त मनशां पासत तें वारोवतेलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावडतो सो गुट पर गटूया. सुम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समारंभता. तुझे
जिवंतपण आमी पाय धरता तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आमी अद्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आणि पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आणि हो जिविताचो उंडो आणि सोडणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आणि तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनू वाचता आणि जेजूचे कूड आनी रगत सेवताले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे प्रतिमेचे विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भगवान बाप्पा, पीटर पॉल आमच्या गुवळी बाप्पा आणि सगळ्या जगी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरोसोन धरून मेल्ल्यान ते आमच्या भावमिणीच्या कोर्तकर तांकां आनी तुज्या इश्टकांतीन मेल्ल्यान समेस्तांक तुजें फळजळीत मुखार मोठ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता. आमकां मेळ्ळे देवाच्या माये संगाती भगवान जुजे तिचो पती भगवान धर्मता आनी सरकाळी तुका मारवेल्यान सगळ्या भक्तां बरोबर ससांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदर बापा सर्वंदनणी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन आमेन आमेन. आमी सदांच एकामेकाची सेवा कर मोग करन देवा थंय एक जावच्याक बापाची कृपा मागून जेजून शिकयलेले मागणे आतां सांगाता मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येव तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तळ्यान पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडणदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवश नत्रेतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतले सुटय आनी सर आकांतांतले वाटय. कित्याक रासवडटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय सोम्या पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसूं. माया मोगोसो करचो आमी एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिरी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया जेजू देवाची शेळी संसाराचे पाप काढता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सुनिया तूं आमच्या भितर येवचें म्हाका पळोवना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत
खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तूंपरास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. लांबच्या आमच्या बाबा गुड्या बोऱ्या इष्टा करया ही काळजान मोज्या सोम्या जेजू येण्या स्वादी राखता हांव तुज्या. सुडवंदारा भासलेल्या संस्रा उसवाडा पातका मरणात हांव सोडल्या आमच्या कारोका पाटी उसवाड धांवडाय काळो धाडत ना तुझ्या दाखय दयेन वाट वचे तुझ्या मोगाच्या बोड्या बोड्या इष्टा करया ये काळजान मोज्या सोम्या जेजू येण्या स्वादी राखता हांव तुज्या. बोड्या बोड्या इष्टा करया ये काळजान मोज्या सोम्या जेजू येण्या स्वादी राखता हांव तुज्या. प्रार्थोया. सरपदवेदार देवा आमच्या बापा, या दाबाजीक परबे दिसा तुका तुझ्या पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमच्या त्रयेक देवाक भावार्थान प्राणापयत करून या संस्कारांत आम्ही वांटो घेतला. तुमच्या जीवन अधिक अधिक आमकां बर आणि तुमच्या मोगान आम्हा समेस्तांक संपूर्ण कायक एक कर. हे परिया संवसारांत भावार्थान चलतना आणि शेकी सरकार तुमकां रूप पळयतना सगळे आमचे जिवीत भोव पवित्र तित्वेची निरंतर दिनवासणी आणि वाकणे जावं म्हूण मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. मोगाच्या भाव भयणो, हर एक आयतारा संजेर 7:30 तावन 8 वरां पर्यंत हांगासर इगर्ज मातेचें मागणें आसा. इंग्लिशांत हाका डिवायन ऑफिस म्हणटात. हे एक आपुरबायेचें मागणें जावन आसा. आख्ख्या इगर्ज मातेन मागची किर्तनां, देवाचें उतर आनी ताचो नियाळ आनी सक्रामेंताचें बेसांव. या मागण्यार
आम्ही सडीत संख्यानं येऊक प्रयत्न करूया आणि ह्या मागण्याचो अनुभव जोडीशे म्हणून आम्ही आशेत आहोत. त्या देखून तुमचो सहकार मागता. आज सांजेरी आसतले 7:30 हांव 8 वरांपर्यंत. येवसो आयतार जेजूच्या कुडी रक्ताच्या परबेचो आयतार कॉर्पस क्रिस्ती आयतार जावन आसा. देव बरें करूं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोबे आसो. दबाजीक आशीर्वादाक मान बागयात. सर पदवेदार देव तुमकां वायटा विघ्नांतले निवारो आणि तुमचे जिवीत सगळ्या बऱ्या देण्यानी बरो. सरणात असलो आनंद तुमकां फावो जावच्याक तुमची काळजां आपल्या उतरांक तो आयती करो. एकामेकाक दिवच्या सेवे वरवीं आमचे ते मोग वाडो आणि पवित्र आत्म्याचे शेगूण आमचे ते येवं आणि अशें आमचे जिवीत नंदन जावं. कितें बरें आनी सारकें तें समजून आमच्या बापाचे कुशे प्रमाणे चलोवंक आणि अशें सर्गीच्या सुखाक पावोवंक तुमकां फावो जावं. आणि सर पदवेदार देवासो बापासो आणि पुतासो आणि पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद तुमचेर देवो आणि तुमचे सवे सदां आसो. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची बुडुका. सोम्या मी वेताव की तुझी गाता. उपकारांक सर तुझ्या अर्गानिता. वाटेन तुझे सोलो मोगान तुझ्या रावो. संदेश तुझो गाजो आधार मागता. वाटेन तुझे सोलो मोगान तुझ्या रावो. संदेश तुझो गाजो आधार मागता. गोठाय सोडून सर्गिकानं वेतां सोम्या गुरपे. कष्टां दुखां तुजेर पातयेवन मुखार सरता उरबे. सोम्या आमी वेतां की तुजी गाता. उपकारांक सर तुज्या अर्गानिता. वाटेन तुझे सोलो मोगान तुझ्या रावो. संदेश तुझो गाजो आधार मागता. आमकां मोरे आशीर्वाद दिव आमकां. मगेन बुसूचे कुलवेनीवर आमकां आमचे देवा आमच्या अनुस्मरणांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन.